दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जाणी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां वीज खात्यान नोटीसी धाडिल्ल्यो आसा। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर येता त्या 2 वर्सांत सरकारी इमारतीचेर बसयतले सोलर पॅनल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली विधानसभेत म्हायती। भाजपा सरकारान पयल्या कार्यकाळान काँग्रेस सरकारान तयार केल्ले खड्डे भरले। दुसऱ्या कार्यकाळान विकसित भारताची बुन्याद दवरली आनी तिसऱ्या कार्यकाळान विकसित भारत उबारपाचें काम घेतलां हातांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनापावला हांगा कोंकणी अकादमीन आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भेटयले भाषा आनी साहित्य पुरस्कार। सरकाराक कोंकणीत उत्कृष्ट अणकार करप्यांची आसा गरज मुखेलमंत्री। नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मडगांवां आशिल्ल्या आनाफोंत गार्डनाच्या नूतनीकरणाचो केलो शुभारंभ। शाराची उदरगत करतलो जाल्यार नागरिकांचे सहकार्य आसा अपेक्षीत नगर विकास मंत्री। आनी विशाखापट्टणमात भारत आनी इंग्लंडा मदीं चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जोडले जैत। आनी आतां खबरो विस्तारान। सभापती रमेश तवडकर हांणी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांचेर केल्ल्या आरोपा संदर्भात भासाभास करपा खातीर विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी मागणी केल्ली। पूण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय विधानसभेत भासाभास करपाच्या लायकीचो ना अशें सांगून तांची मागणी भायर आयली। गोंय विधानसभेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येंत श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठापना केल्ल्या बद्दल अभिनंदन केलें। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी ज्या लोकांनी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां 1 वर्साची मुजत दिवची अशी मागणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन केल्ली। हाका जाप दितना वीज मंत्र्यांनी सांगलें की जांणी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां वीज खात्यान नोटीसी धाडिल्ल्यो आसा। साधारण 450 कोटी जी एरिया आसा ते गव्हर्नमेंटाचे आसा ते आमी बुक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी मूव केले फायल आनी जी 450 उरलेली साधारण 380 सुमार हाका नोटिसो काडल्या। 1 टायम सेटलमेंट दिवन सुद्दां ही रिकवरी जावना आनी ही रिकवरी करता आसतना आमकां कोर्ट पर्यंत वचचें पडटलें आनी ही रिकवरी आमी करतले। आमचे जे रेट वाडयता ते आमी वाडयना, JERC सांगता त्या प्रमाणे आमकां ते करचें पडटा। येता कदाचित आमी डिसिजन घेतलें की आमी हे रेट वाडोवचे ना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या बजेटांतल्यान उबे करचे पडटा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें की येता त्या 2 वर्सांत सगळ्या सरकारी इमारतींचेर सोलर पॅनल बसयतले। खाजगी कंत्राटदारांक हे पॅनल बसोवपाचे तशेंच ताची देखरेख करपाचें काम सोपयतले। पॉलिसी काढल्या ऑलमोस्ट 60% जे आपण न्हू आम्ही सबसिडी दिता त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची। गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या। आमी इवन दो गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा आनी तेणीच मेंटेन करप। एकदां ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आनी ती मेंटेनूय तेणीच करप। इट वील टेक स्पीकर सर 1 वर्सान जावचें ना, कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपा खातीर। आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दाबोळी विमानतळा विशींच्या विचारिल्ल्या एका प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की राज्य सरकार नाविक दळाक तांचे हौसा बेस दुसरे कडेन हालोवपाक फोर्स करूंक शकना। नाविक दळ दाबोळी विमानतळ फाटलीं 60 वर्सां वापरतात। दाबोळी आनी मोपा एअरपोर्ट हे दोनूय विमानतळ बरोबर कार्यरत आसतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। देर इज एक्सेस फुटफॉल दाबोलीमचो आशिल्लो, फक्त भितरली थोडी फ्लायट्स ही मोपाचेर शिफ्ट जाल्या। अदरवायज ऑल फ्लायट्स आर द न्यू कनेक्टिविटी फॉर द मोपा। मॅक्झिमम दाबोलीचेर फ्लायट्स ज्यो येता सगळ्यो त्यो फ्युएल जे आसा पळय न्ही हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेरूच ATF जो आसा तो फिलिंग करता। बट इट इज नॉट ऑन द आतां थंयसर येवपी जी आसा येता आनी वता आसतली किंवा थंयसर फ्युएल भरपाक रावना। इट इज तूं म्हणटा तें बरोबर, बट इन लॉंग रन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही इट इज एन कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट, इट इज एन परत पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल। इन न्यू कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन मोपा एअरपोर्ट जो आसा ही न्यू कनेक्टिविटी फॉर द डिफरंट सिटीज खंयच्याच पद्दतीत
दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद पडचो ना. सेंट्रल कॅबिनेटानूय डिसिजन घेतलेलें आसा. इट इज फॉर द डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल पॅसेंजरा खातीर हो चालू उरतलो. नामनेचे भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन आणि जाकीर हुसेन हांच्या शक्ती फ्युजन बँड पथकाक उत्कृष्ट संवसारीक आल्बम श्रेणीत तांच्या दिस मोमेंट ह्या आल्बमाक ग्रॅमी पुरस्कार फावो जाला. दिस मोमेंट हो आल्बम फाटल्या वर्सा जून म्हयन्यांत रिलीज जाल्लो. ह्या आल्बमांत जॉन मॅकलॉगिन, जाकीर हुसेन, शंकर महादेवन, बी सेल्वा गणेश आणि गणेश राजगोपालन हांणी रचिल्लीं पदां आसात. खेरीज भारतीय शास्त्रीय संगीताचे अणभव आशिल्ले भासुरी वादक राकेश चौरसिया हांकां एच वी विश एज वी स्पीक ह्या आल्बमा खातीर आनी उत्कृष्ट संवसारीक संगीता खातीर अशे 2 पुरस्कार फावो जाल्यात. अमेरिकेंतल्या लॉस एंजलिसांत हो पुरस्कार प्रदान सुवाळो जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या पथकाक परबी भेटयल्या. हो अवॉर्ड मेळिल्ले खातीर राकेश चौरसिया हांणी खोशी परगटायली. मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये पहला साल है और इसी में नॉमिनेट हुआ और इसी साल में ग्रैमी मिल भी गया. और हमारे जो एल्बम है एज वी स्पीक इसे 2 कैटेगरी में मिला है, तो 2 ग्रैमी है. और मुझे मिलने से ज़्यादा मुझे अपने देश के लिए फख्र है कि मैं ये अवार्ड अपने देश भारत में ला रहा हूँ. संगीत अपने जिंदगी में जरूर ऐड करिए, बिकॉज कहते हैं ना कि संगीत बिना जीवन अधूरा है. चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लाइट म्यूजिक हो, गजल हो, जो भी है, पर संगीत अपने जीवन में जरूर होना चाहिए. तो हमारे शास्त्रीय संगीत में वो ताकत है कि हम अगर इसे अच्छे से करें तो हमारी बुनियाद जो संगीत की है वो काफी मजबूत हो जाती है. और इसके जरिए हम बाकी कोई भी अगर दूसरे जॉनर का म्यूजिक हम करना चाहेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए. He's the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, Nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway, You don't. But it's great that it happened. I mean, these are the 2 musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai. Because without them, we are not here. So, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाषणाचेर धन्यवाद प्रस्तावाचेर आज लोकसभेत चर्चा सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज हाचेर उलोवप करतना भाजपा सरकारान आपल्या पहिल्या कार्यकाळान काँग्रेस सरकारान तयार केल्ले खड्डे भरले, दुसऱ्या कार्यकाळान विकसित भारताची बुनियाद दवरली आनी तिसऱ्या कार्यकाळान विकसित भारत उबारपाचें काम हातांत घेतलां अशें सांगलें. अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए. और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए. इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए. हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए. उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए. दोनापावला राजभवनात आयोजित केल्ल्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या भाषा आणि साहित्य पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हणून साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केल्ल्यान उच्च शिक्षण तशेंच व्यावसायिक शिक्षणाचो अभ्यासक्रम कोंकणी भाशेंत अणगार करपाची संद प्राप्त जातली. ताचो फायदो तरणाट्यांनी घेवचो. कोंकणी भाशेंत खुबश्यो संदी निर्माण जातल्यो. सरकाराक कोंकणीत उत्कृश्ट अणकार करप्यांची गरज आसा अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीत सुद्धा आपल्या मायभाषेक किंवा आपल्या रिजनल लँग्वेजीक तितकेच म्हत्व दिल्यान
कळपा खातीर म्हणून प्रोफेशनल कॉलेजीसचे सुद्दां सिलेबस रिजनल लँग्वेजींनी ट्रान्सलेट जावपाक लागले जाले ऑलरेडी बऱ्याचशा स्टेटींनी मध्य प्रदेश सारख्या स्टेटींनी प्रोफेशन म्हणजे इंजिनियरींग आणि मेडिसीन सुद्धा हिंदी भाशेंतल्यान ट्रान्सलेट केले. इन फ्युचर केन्ना तरी ह्योय गजाली म्हणजे नक्कीच जातल्यो आनी म्हाका खात्री आसा. म्हणून म्हाका दिसता कोंकणी भाशेचो इम्पॉर्टन्स हो सगळ्या पर्यंत पावपाचो. फक्त म्हणजे सरकारान ताजेर एखादो GR काडलो म्हणून जावचो ना आनी सरकार आपल्या कडेन वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे GR काडीत आसतात. बट ताजें इम्पॉर्टन्स समजून म्हाका दिसता साहित्यिकांनी तेजें इम्पॉर्टन्स सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवचो, सगळ्या नवीन पिळये पर्यंत पावोवचो, नव्या तरणाट्यांक तेजें इम्पॉर्टन्स समजून सांगचें. नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मडगांवां आशिल्ल्या अनफॉन्ट गार्डनाच्या नूतनीकरणाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार आमदार देविया राणे आनी आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले की शाराची उदरगत करतलो जाल्यार नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आसता. मडगांव पालिके सयत जनतेची आनी युवकांची उदरगती बाबत विचारधारा समजून घेवपाची गरज आसता. शाराचो विकास करपा खातीर बेस प्लॅन आसचो पडटा. ह्या खातीर 4 शारांचे मास्टर प्लॅन तयार केल्ले आसात अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मडगावची जनता त्याचबरोबर तरुण पिढी आमची कॉलेजीचे भुरगे हेंचे बी खंय तरी एक विचारधारा घेवन समजून घेवंक जाय की बाबा विकास हो कसो जातलो. मास्टर प्लॅन म्हणजे एक ओवरऑल एक थियरी आमकां कळटा की बाबा ह्या तरेचे आयच्या दिसा ह्या तरेचे नानोटेल हांगा उबे आहा, हांगा आनाफाउंड फावंटन आहा, खंय ओपन स्पेस आसा, कशें डेव्हलपमेंट करपाक जाय हें करपाक म्हणून थोडी तरी एक बेस प्लॅन तयार करपाची गरज आसता. हे बेस प्लॅन तयार केल्या उपरांतूच आमी कितें तरी आमी फुडें वचूंक शकता आनी विचार करूंक शकता की सरकाराचे पयशे आमी कशे आमी तुमच्या खातीर बरे रितीन ते इन्वेस्ट आमी करूंक शकता, म्हणजे कितें तरी बरें आमी त्या शहरान आमी करूंक शकता. हेजे खातीर आमी मास्टर प्लॅन आमी 4 तालुक्यात आमी ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आसा. ॲक्वा गोवा महोत्सव 2024 लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या महोत्सवाक भेट दिली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की ह्या महोत्सवा निमतान सगळे नुस्तेमारी विशया कडेन संबंदीत आशिल्ले लोक एकठांय आयले आनी भासाभास करूंक शकले. ह्या महोत्सवांत सुमार 160 वयर नुस्त्याचे प्रकार दाखोवपाक मेळ्ळे. नुस्तेमारी वेवसायांत व्हडा प्रमाणात तरणाट्यांनी मुखार सरचे असो उलो लेगीत तांणी मारलो. आमच्या डिपार्टमेंटात ह्या 2 दिसाच्या फिश फेस्टिवलाच्या निमित्तान B2B म्हणजे सगळ्या नुस्तेकारांक एकीकडे हाडले, वेगवेगळे सेमिनार्स ऑर्गनायज केले. नुस्तें जवळपास 160 तरेच्यो व्हरायटीज ऑफ द एक्झॉटीक फिश भुरग्यांक दाखोवपाची संद दिली. आनी बींग अ कोस्टल स्टेट आमकां ब्लू रेव्होल्युशनाचेर उलयता आसतना आमी हाचो चडांत चड फायदो कसो घेवचो, व्हडल्या नुस्तेकारांक धाकट्या नुस्तेकारांक धाकटो नुस्तें विकपी ह्या सगळ्यांनी ह्या नुस्त्याच्या व्यवसायातलो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो सातत्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हातूंतल्यान घेवचो. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकर हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. जेन्ना आमी नुस्त्याचे कोस्टल नॅचरल रिसोर्सीसून मारता, दर्यांसून मारता, हे आमकां सस्टेनेबल करून नुस्तें मारपाक जाय. आनी जेन्ना एक्सपोर्ट जास्ती जाता, आमच्या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना काढली. हितून नवे टेक्नॉलॉजीन बऱ्यापैकी फार्मिंग करूंक जाता की जेन्ना दर्यानूच नुस्तें मारपाची गरज ना, लँड फार्मिंग करूंक जाता. पडीक शेतान आसूं जावं पडीक आनी कितें पॉन्ड्स आसूं, हें जर मार्गदर्शना खातीर केलें जायत जाल्यार आमी बऱ्यापैकी आउटपूट दिवंक शकता, रिजल्ट दिवंक शकता. आनी जो करतलो हो बाकीच्यांक काम दिवंक शकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां एका दिसाच्या गोंय भेटेर येवपाचे आसात. फातोड्डा हांगा तांची एक रॅली आयोजीत केल्या. ते संबंदान म्हायती दितना राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले की बेतलांत जावपी इंडिया एनर्जी वीक 2024 ते उक्तावण करतले. ह्या भेटे वेळार ते 2 प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसयतले आनी 3 प्रकल्पाचे उक्तावण करतले. खेरीज ते रोजगार मेळाव्यांत नवी सरकारी नोकरी मेळिल्ल्या तरणाट्यांक रोजगाराची नेमणूक पत्रां दितले.
आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे गोंयान फाल्यां येतात ही उत्सुकता सगळ्या मदीं आसा. अयोध्येक राम मंदिराचें उद्घाटन जालें आनी रामलल्लाच्या मुर्तीची प्रतिस्थापना जातकच पयले वेळारूच गोंयांत ते येतात आनी मागीर गोंयकारां भितर एक उत्सुकता निर्माण जाल्ली आसा. फाल्यां ते एनर्जी वीक जें ONGC बेतूल हांगासर कॉन्फरन्स जाता त्या उद्घाटन सोहळ्याक ते येतात आनी तेच्या नंतर मागीर ते दुसरो कार्यक्रम जो आसा विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 ह्या कार्यक्रमाक ते हांगा गोंया भितर आमचे मडगांव दक्षिण गोंया भितर बस स्टँड जो आसा कदंबा त्या बस स्टँडाचेर मोठ्या संख्येन 50,000च्या उपस्थितीन वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे ते इनॉग्रेशनूय करपाचे आसात आनी कांय प्रोजेक्टांचे ते फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसात. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. चंपई सोरेन हांणी मुखेलमंत्री पदाचो भार सांबाळ्ळ्या उपरांत आज विश्वासमत थाराव झारखंड विधानसभेचे 2 दिसांचे खासा सत्र पडले. हे विश्वासमत सरकारान 47 आड 29 मतांनी जिखले. हातूंत हालींच अंमलबजावणी संचालनालयान पैशाचो घोटाळो केल्ल्या संबंदान अटक जाल्ले आदले मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन लेगीत वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार उलयतना हेमंत सोरेन हांणी आपूण आदिवासी असून आपल्याक कायदो आनी नेमांची समज ना अशें सांगलें. विश्वासमत पुराय भोवमतान मेळोवपा खातीर काल सद्याच्या सरकारांतले 38 आमदारांक हैदराबादच्या हॉटेलांत व्हरून दवरिल्ले. ते आज सकाळीं ह्या सत्रांत वांटेकार जावपाक रांची हांगा पावले. आज उत्तर प्रदेश विधानसभेत अर्थमंत्री सुरेश खन्ना हांणी 2024 ते 25 वर्सां खातीरचे अर्थसंकल्प मांडले. त्या आदी मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या फुडारपणा खाला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाची बसका जावन मंत्रिमंडळान हो अर्थसंकल्प मंजूर केलो. ह्या आर्थीक वर्सा खातीर उत्तर प्रदेश सरकारान आपल्या अर्थसंकल्पान गरीब, शेतकार, तरणाटे तशेंच बायलांक खासा प्राथमिकता दिल्या. अर्थसंकल्पा विशीं खबराकारांक म्हायती दितना हो अर्थसंकल्प लोककल्याणा खातीर समर्पित आसा आनी ताचो विचार, संकल्प तशेंच दर एक शब्द प्रभू श्री रामाचे प्रतिबिंब दर्शायता अशें मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. आज का जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना. तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं. उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है. आज भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी दिल्ली सरकाराचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचेर नेम साधून भारताच्या राजकारणाच्या इतिहासांत लोकांची फटवणूक करपी सगळ्यात पयलो अरविंद केजरीवाल हांचो क्रमांक लागता अशें सांगलें. परत परत आपली चुकींची माफी मागून यू टर्न मारपी अरविंद केजरीवाल तशेंच तांचे सरकार 2013 वर्सा सावन भाजपाचेर हातपाय नाशिल्ले आरोप करता अशी टिका तांणी केली. जिस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट पर यदि लिखा जाए मेड इन चाइना तो एक मन में संदेह पैदा होता है कि कितने दिन चल सकता है, इसकी वारंटी कितनी चल सकती है. वैसे अरविंद केजरीवाल भी उनकी बातों से आज कोई भरोसा उनकी बातों पर नहीं बचा है. सबसे ज्यादा इतिहास में नाक रगड़कर माफी मांगने का और अपनी बातों से
यू टर्न करने का इतिहास अगर किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो पहले भी कहा था कि कोई सीबीआई का ऑफिसर ऑफर दे रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, उस पर आज तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने। ये लगातार 2013 से इस प्रकार के बिना सिर पैर के आरोप आम आदमी पार्टी के लोग अपनाते हैं, लगाते हैं। आज जब इन आरोपों पर सबूत मांगने आपके द्वार पुलिस पहुंची है तो उनका सहयोग कीजिए, सबूत दीजिए, विधायकों का नाम बताइए। ऊर्जा आणि संसाधन संस्था 7 ते 9 फेब्रुवारी मजगती संवसारीक नियमित उदरगत शिखर परिषदेचे 23वे सत्र नवी दिल्लीत आयोजित करता। हे परिषदेक केंद्रीय मंत्री, नीती निर्माते तशेंच तज्ञ वांटेकार जातले। कार्यावळीचे उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी जातले। या परिषदेंत उदरगती सयत पर्यावरण सांबाळपाचेर तशेंच सामाजीक समानतेचेर भासाभास जातली। कार्यावळी विशीं ऊर्जा आनी संसाधन संस्थेच्यो महासंचालक विभा धवन हांणी खबराकारांक म्हायती दितना ग्लोबल सावथाचेर लक्ष केंद्रीत करतना उदरगती सयत पर्यावरणाच्या संवर्धनाचेर ह्या परिषदेंत विचारसत्र आयोजित करतात अशी माहिती दिली। हम सजेस्ट करता है, हम देखते हैं कि दुनिया की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, कैसे हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं और क्या और ज़्यादा करना चाहिए, और हम ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत घेवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। विशाखापट्टणमांत भारत आनी इंग्लंडा मदीं चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळ भारतान जिखला। तांणी इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयला। इंग्लंडान आज खेळ 67 धांवड्यांचेर सुरू केल्लो आनी तांकां जैता खातीर 332 धांवड्यांची गरज आशिल्ली, पूण तांचो डाव 292 धांवड्यांचेर सोंपलो। देशाच्या वायव्य वाठारांतले दोंगराळ प्रदेशांत बर्फवृष्टी आनी मैदानी प्रदेशांत पावसाचो जोर आनीक 2 दीस कायम उरतलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत खुबशा सुवातींचेर बर्फवृष्टी आनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आनी राजस्थानांत आज विजेच्या गडगडा सयत वादळी पावस पडूंक शकता। तशेंच दाट धुकें तशेंच उरतलें अशें वेधशाळेन कळीत केलां। अरुणाचल प्रदेश, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, मेघालय, नागालँड, मिझोरम, मणिपूर आनी त्रिपुरांत येता त्या बुधवारा सावन बर्फवृष्टी आनी मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। जाणी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां वीज खात्यान नोटीसी धाडिल्ल्यो आसा। वीज मंत्री सुनील ढवळीकार। येता त्या 2 वर्सांत सरकारी इमारतींचेर बसयतले सोलर पॅनल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली विधानसभेंत माहिती। भाजपा सरकारान पयल्या कार्यकाळांत काँग्रेसान सरकारान तयार केल्ले खड्डे भरले, दुसऱ्या कार्यकाळांत विकसीत भारताची बुन्याद दवरली आनी तिसऱ्या कार्यकाळांत विकसीत भारत उबारपाचें काम घेतलां हातांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनापावला हांगा कोंकणी अकादमीन आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेटयल्या भाशा आनी साहित्य पुरस्कार। सरकाराक कोंकणींत उत्कृश्ट अणकार करप्याची आसा गरज, मुखेलमंत्री। नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मडगांवां आशिल्ल्या आनाफोंता गार्डनाच्या नूतनीकरणाचो केलो शुभारंभ। शाराची उदरगत करतलो जाल्यार नागरिकांचे सहकार्य आसा अपेक्षीत, नगर विकास मंत्री। आनी विशाखापट्टणमांत भारत आनी इंग्लंडा मदीं चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जोडले जैत। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात।
तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.